घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून पेडण्या वाठारांत जायत्या कडेन हुंवार आयलो। मोपा विमानतळाच्या बांदकामा वेळार पावसाचें उदक वचपाक वाट करूंक नाशिल्ल्यान विमानतळा सकयल्या अमेरे आनी निगळ गांवांत पावसाचें उदक भरलें। मोपाचे चिखल मेस्तुराद आशिल्लें उदक लोकांच्या घरांनी तशेंच भाटांनी भरिल्ल्यान बरेंच लुकसाण जालें। वादळी वाऱ्या सयत पावसान हाजिरी लायिल्ल्यान कितल्याशाच कडेन झाडां हुमटून पडलीं। कांय कडेन लायटीचे खांबे पडिल्ल्यान कितल्याशाच वाठारांनी लायटय नासली। तुम्ही सध्या पळयतात आख्या वाठारान उदक भरला आनी हे उदक चिखलाचें उदक म्हळ्यार धड फोंडकूल सुद्दां आसले जाल्यार गाडी चलोवपाक वा जो मार्गान वचपी आसा ताका वाट कळची ना। हाका लागून फक्त मनशांक न्हय तर जानवरांक लेगीत धोको आसा। गाडी चलोवप्यांक तर अदिकूच, कारण गाडी चलयतना रस्तो कसो ताका तें कळपाक मुळांत वाट ना। अशा ह्या उदकान गाडी चलयल्यार लेगीत गाडयेचें लुकसाण जावं येता। लोकांच्या भाटांनी लोकांच्या घरांनी लेगीत हें उदक भरलां। म्हळ्यार पळयात, योग्य नियंत्रण नाशिल्ल्यान अशें जालां। उटंगराच्या पावसा खातीर गांवांत ग्रामपंचायतीन वा सरकारान कांय नियंत्रणां वा कांय नियोजन करपाची गरज आसली, मात तें जावंक नाशिल्ल्यान हो प्रकार घडिल्ल्याचें कळटा। आमी आतां हांगासर एअरपोर्ट जाल्ल्याक न्हू वयल्यान सगळी खडी येयल्या। गेल्या वर्सा खडी येयल्ली, तेच्या उपरांत पयलीं चिखल येयलो। आतां ह्या फावटी सेम जाल्लें आहा, सगळें आमचें नुकसानूच जाल्लें आहा। माडयो गेले, आमचे केळी बी सगळे गेल्ले आहा। तर हे आमच्या सरकारान हांगा येवन कितें पळोवपाचें आनी कितें निर्णय घेवपाचो। आता सकाळपासून पावस लागता आणि सगळे हयसर निगळान आता अख्खे रोडा वयल्यान वचोन दोगा तिगांच्या घरान ऑलमोस्ट उदीक गेल्लेले आहा, पूण अजून ते कोण हयसर पावंक ना। सकाळपासून उदीक भरला हयसर। आता हेंका फोन केल्लो फायर ब्रिगेडाक, ते आत्ता हयसर पावन ते येवच्या पयलीं पण आमी सगळे लोकांचे सामान उखल्ले आनी वयर दवरलेले आहा।